बेटेच नांव बदनाम करपाक जाय म्हण खंयच्या इस्कॉलाचें नांव पिड्ड्यार करचें न्हय। एंटी नार्कोटीक सेल बरो वावर करता अश्यो कांय केशी ना। वेलिंगकरान केल्लो आरोप मुखेलमंत्र्यान न्हयकारलो। पुलिशेंतय असल्यो कांयच सांकळे वाठारांत कागाळी ना। कोणाचेर दुबाव आसा ताचें नांव दिवचें। हांव स्वता लक्ष घालून पुलिशेक आरोपींक भितर उडोवपाक सांगता म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। कंप्लेन दिवची मरे सगळी नावां घेतल्या निरे हांव कितें म्हणटा खबर आहा हांव हेंच सांगता जे पुलिस जे जनरल प्रेसाक उलयता पळय न्ही तांच्यानी एक सिंगल कंप्लेन दिवची। हांव त्या स्कुलाक जर वचून विचारत न्ही रे जाल्यार कोणूच स्कुलाचो हेडमास्टरूय हय म्हणना किंवा आमकां लोकल आमचे पुलिसूय थंयसर एक्ट जाता तांकांय केन्ना मेळोंक ना। उगीच बदनामी करपा खातीर कोणी पेपराक वयच्या पयलीं म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी सेन्सिटीव इशू, खूब सेन्सिटीव इशू। आमचो एंटी नार्कोटीक सेल इज डुईंग व्हेरी गूड वर्क। तांच्यांनी एकूच ताका कोणाचेर डावट आहा पळय न्ही सांखळेन तांच्यांनी नांव दिवचें। हांव ताका धरताना वांगडाच भितर उडयता।